आयज आम्ही सनू कीर्तनाना आणि भजनांनी सूर करूया. ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू भजनात सूर करताची. मधुपती गोपीनाथ प्रभू, ओवर टू यू. हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभु. त्याचे डिस्टर्बन्स असतील बॅकग्राऊंडातून. हाँ ग्रेन्स वही ग्रेनेज साऊंड्स असतात. वही बा हा त्यावेळेस नाशिल का ग्रेन्सच काही पिक्चर आ बा व्हिडिओ बा नाही साऊंड आणतो. आत्ता प्रॉब्लेम असो आता. हे बॅकग्राऊंड असतं त्यावेळेस नाशिल का वही बा एक मिनट. आता आता ना आता ना आता टोटली ना. ओके बट क्लिअरच ना वॉइस. वॉइस क्लिअर असतं. हरे कृष्ण. नमः विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय। ग्रेस वृषभानु प्रभु जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज सगळ्यांक स्वागत आजच्या सेशनांतू भागवत पुराण कोंकणीच्या 40 दिसाच्या सेशनांतू
तुमक या आयचे प्रोग्राम आणतो आजी आमगेलो सची आमगेला वरिष्ठ जावन आशिल्ल्या भक्त तनी तनी मिगल सौभाग्य आजी तंका तंगेल विषय दोन उत्तर सांगू मेळची म्हाका गौड सारस्वत ब्राह्मण हंगांतू इटली वैष्णव येवनु तंगेले सेशन आज सेशन दिवचे सौभाग्य प्रभुजी तुमगेला कॅमेरा थोडे एडजस्ट करका जात प्रभुजी कॅमेराच्या पोसिशन ಇದೆ ತೂಗು ಕೊಡ್ತಾ जात तोंड दिसना ತಂತು आता क्लियर अस प्रभुजी आता क्लियर अस समजतच ना आणि यदि तो करूया जाव का जलेरी कॅमेरा ओके 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 क्लियर थँक यू प्रभुजी त्यांनी आमका आशिल्ले भितर व्हड एग्जाम्पल दैनंदिन आमगे जीवनांतू कशी संकीर्तन कोरका त्यांनी तांगेले होल लाईफ संकीर्तना खातीर आणि कृष्ण भावनामृता खातीर हे केल्लेलो आसा त्याग केल्लेलो आसा त्यानंतर तांगेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्त लेक्चर प्रीचिंग सेशन्स केल्लेलो आसा बेळगांवांतू खार अंतू चेंबूर अंतू सगळं फ्रायडे सॅटर्डे अत्ते रेग्युलरली क्लासेस दिता आसाची पूरा वारू आता कोविड जल्ल मिति तनी बेळगाव अट्स ट्रॅव्हल करनाची घर कड़तुकुनोची जल्तितली दिता आसाची तंगेले एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड तनी डॉक्टरेट असतांका ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रींतू आणि तांका फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट बॅचेस अंतू इनिशियल बॅचेस अंतांनी ते PhD केल्लेलो आसा त्या PhD करतना त्या वेळार तांकां मस्त ऑफर्स आयिल्लो आसा तेन्ना तांगेले धुवेन कसं म्हणलें म्हळ्यार मिगेल अन्नाना त्या वेळार ते ऑफर घेतल्यारी मस्त कडेन वचत आशिल्ले जाल्यार मिगेल आनू भारी चंद नमुनेरी कृष्ण भावनामृतांतूची मिगेल जीवन या कोरका म्हण सांगून तांणी टीचिंग प्रोफेशना जॉइन केल्लेलो आसा ते इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अंतू तांणी मस्त विद्यार्थी तांकां पठना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री विषय सांगिल्ले त्यानंतर त्या वेळार कसं केलें ते शिकचे इंटरेस्ट त्यांनी तशीच मटेरियल एज्युकेशन पयली कृष्ण भावनामृतांतूय ते एप्लाय केल्ले तांगेले आत्ताय तांगेले स्टुडंट्स आता तांकां ऑलमोस्ट 82 प्लस जावन आसता आणि तांगेले स्टुडंट्स ऑलमोस्ट 60 इयर्स अराउंड आशिल्ले चड स्टुडंट्स आसाची तांकां आत्ताय एवरी बर्थडे रेग्युलरली तांकां फोन करून तांगेले विशय विश करताची उलयताची करताची तुमकां उडगा तुमकां मना करून घेवं असल एक वरिष्ठ त्यांनी कितली लायक करून तांगेले चेडूं शिकोवन आसका कृष्ण भावनामृतान सोडी मेटेरियल ताय आशिल्ले जण आत्ताय तांकां कॉल करून उलयता आसाची म्हळ्यार कितली कनेक्शन दवरनासका कितली लायक नमुन्यार तांणी सांगून दिवनासका म्हळ्यार आमकां तुकून एक पाठ त्यानंतर तांगेले गृहस्थ आश्रमांत भारी लायक करून तांणी चलयसिल्लेलो आसा तांगेले धर्मपत्नी जावन आशिल्ले कीर्तिदा माताजी तांगेले लास्ट स्टेजार तांणी भारी चंद करून तांगेले ध्यान घेवन प्रेमारी तांकां पळोवन घेवन तांणी बायले उपरी तांणी डिवोटी आशिल्ली कशी म्हळ्यार रिलेशनशीप दाखोवन दिल्लेलो आसा तांकां दोग जाण चेडूं आसाची तांगेले नांवां तकी वृषभानु प्रभुजी आणि राधा राणी सॉरी कीर्तिदा माताजी तांगेले चेडवाल नांव कसं म्हणल्यार राधा राणी माताजी आणि श्रीदाम सखा प्रभू तशी दोग जाण चेडूं एक धूव आणि एक पूतू धुवेनाची फुडें आमकां क्लास दिल्लेलो आसा शनिवारची सेशन अंतू आणि तांगेले बामणाने क्लास दिल्लेलो आसा डॉक्टर मुरलीधर प्रभू म्हणून डेंटिस्ट जावन आशिल्ल्याची तांणी ग्रॅटिट्यूड कृतज्ञता विशय सांगिल्लो आसा आणि श्रीदाम सखा प्रभूले क्लास आम्ही आज ते वेट करता आसाची 12 महाजनांत एक महाजन तांणी कडू वता आसाची चेडूय आनूय आत्ताय काउन्सिलर जावन आसाची काउन्सिलर म्हळ्यार कसं म्हळ्यार येदे ग्रुप ऑफ कृष्ण भावनामृतांत आशिल्ले डिवोटीसांक तांगेले पर्सनल केअर तांगेले पर्सनल
कशी त्यांनी कृष्ण भावना मुखार वचका म्हणाला जे सांगून दिवचे करचे तांकां चांग नमुन्यार वाट दाखोवन दिवचे एक एज अ रोल ऑफ ए रोल मॉडल त्यांनी ते करता असाची फुल फॅमिली तांगे चेडू आले ग्रँड चेडू त्यांनी एज्युकेशनांतूय भारी उदोन पुरा जण आजी कशी आसा वृषभानु प्रभुजी डॉक्टरेट कशी आसा तशीच तांगेले नातवय तितले क्वालिफिकेशनारी शिकता चांगकोन लायकोन शिकता असाची आजी मुगेल व्हडली भाग्य एक्चुअली तांकां हें करचें गुरु न शिष्यात स्वजनो न शस्यात पिता न शस्यात जननी न शास्यात दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् नमोच येद्य समुपेत मृत्यम हें श्रीमद भागवतम अंतुले एक श्लोक आसा ताजे डायरेक्ट एग्जांपल त्या फॅमिली त्यांनी दाखोवन दिला म्हणलेलें आसा त्यांनी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य फुल फॅमिली तांगेले 80th बर्थडे सेलिब्रेट करताना महाराजान सांगिल्लें आसा कसं म्हणल्यार म्हाका गोत्त आसा वृषभानु प्रभू तुम्ही सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले रूप आणि सनातन गोस्वामी तांगेले आचार फॉलो करून तशी वर्ताची तुम्ही तांची आशिल्ले भितर व्हडा एग्जांपल म्हणून सांगून इंट्रोड्यूस केलेलो आसा महाराजान तेंचे तांकां आयच्या सेशनांतू 18 अध्याया विषय सांगचे खातीर हांव स्वागत करता आसा ते ईशोपनिषद कनेक्ट करून लिव्हिंग भगवद्गीता एज इट इज तुमकां पळोव येता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम प्रभुजी क्लियर जाऊन ऐकतास प्रभुजी तुम्ही उलयलेलें मधुपती रेकॉर्डिंग जातास न्हू हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन राजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन राजन यमुना तीर बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. God Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. सर्वप्रथम मुरलीधर चरण प्रभू आणि थंय आशिल्ले सगळे भक्तांक मगले भावपूर्ण
दंडवत प्रणाम. हांव युनिवर्सिटीन तूं हेड आसतील त्यावेळी मस्त PhD स्टुडंट्सांक गायड करतालो. त्यावेळी जो कोणी विजिटर येताले ते म्हाका विचारताले की तूं PhD गायड आस आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आस, तुका भगवद्गीतेंत कशी इतले रस आसा म्हणून. त्यावेळी म्हाका एकच उत्तर आसतालें तांकां. तें उत्तर म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार आत्माच विज्ञान, सायन्स ऑफ द सोल. आत्मविज्ञान आणि ह्या विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ दुसरें खंयचें विज्ञान ना. त्यामुळे म्हाका भगवद्गीता विज्ञान भोव आवडटा म्हणून उत्तर दिता हांव. आणि ह्या प्रमाणे म्हगेले जिवनांतून भगवद्गीता प्रमुख अशी ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तर म्हाका आदी ही संधी दिली, तुम्ही अवसर दिलो भगवद्गीते बद्दल उलोवच्याक, ताचे खातीर हांव भारी आभारी आसता सगळ्यांक. गीतान तूं 5 विशयांचेर चर्चा आसा, तुमकां गोत आसता ताजे बद्दल. एक म्हळ्यार ईश्वर तत्व, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. दुसरं म्हळ्यार जीव म्हळ्यार आत्मा, आणि तिसरं म्हळ्यार प्रकृती, चौथ म्हळ्यार काल. हे चारही शाश्वत आसा. आणि पांचवो म्हळ्यार कर्म, हे शाश्वत न्ही, अशाश्वत. ह्या प्रकारे भगवद्गीतान श्रील प्रभुपाद हाजे बद्दल प्रास्ताविकांत मस्तितले सांगता. तरी हाजे नंतर हांव प्रत्येक अध्यायाचे संक्षिप्तांतून थोडे वर्णन करूं इच्छिता. तातूंत मस्तितली त्रुटी आसूं फावता, चूक आसूं फावता, ताचे खातीर हांव पयल्याची तुमगेली क्षम मागता बलकल चूक जाल्यार. तरी प्रथम अध्यायांतून अर्जुन श्रीकृष्ण सारखे आसा, श्रीकृष्ण सारखे आसा. तरी त्यातून प्रथम अध्यायांतून अर्जुन युद्धस्थळाचे निरीक्षण करता. आणि ते निरीक्षण करतना धृतराष्ट्र आणि संजय तांगल संवाद आसा. संजय वेदव्यासागल कृपेने जे यज्ञस्थळी युद्धस्थळी जे जाता आसा ते तो दिसत असता, त्यामुळे दूरदर्शन म्हणून हरकत ना. तरी तो पुरा वर्णन धृतराष्ट्रा करता. तरी शारीरिक दृष्टीने आणि अध्यात्म दृष्टीने दोन्ही दृष्टीने कुर्ड आशिल्लो धृतराष्ट्र जाणू इच्छिता की कल चल्ल्या युद्धांतून. संजय ताका पुरा कल्पन दिता. दुर्योधनूय गुरु द्रोणाक सैन्य शक्ती बद्दल सांगता. आणि कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीचेर शंखनाद आयकूंक येता. श्रीकृष्णाक पंचजन्याथान सुरवात जाता ताजी. कळ्ळें. ह्या प्रसंगांतून अर्जुन अत्यंत उत्साहाने म्हणता कृष्णाक, श्रीकृष्ण पूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण ताका सारथी आसा, ताका उत्साहान म्हणता सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामी अच्युत. आमकां रथ जे आसा सेना मध्ये घेवन वचून म्हणून. त्यामुळे हाजो अर्थ असो जाता की त्या वेळी ताका युद्ध करचो उत्साह आशिल्लो, नाजाल्यार कल्यार सांगता तो वता रणभूमी वता, रथ घेवन कृष्ण सेना मध्ये घेवन राबयता. त्यावेळी ते आपले पितामह भीष्म देव, गुरु द्रोण आणि आप्त संबंधिक सगळ्यांक पळयना फुडें अर्जुन एकदम हताश जाता. आज मेडिकल लँग्वेजान उलोवचें गेल्यार नर्वस ब्रेकडावन जाता ताका. आणि तो दुख्ख फार दुख्खांत वता आणि म्हणटा की आता म्हाका युद्ध करचे कांय उत्साह ना. तर आणि मस्तितलें कारण दिता तो कल्ल्याक करचें ना युद्ध म्हणून. एक म्हणटा म्हळ्यार करुणा, ताका मनांत तशी करुणा ती. दुसरें म्हळ्यार युद्ध करून कसले फायदे जावचे आसा ती, कोणाक सुख मेळचें सांगतो, कोणाक सुख मेळचें ना, तेमी ती म्हाका युद्ध करची इच्छा ना. पाप कर्म जातली, कुटुंब आणि समाज व्यवस्था आणि वायट जातली. आणि त्यामुळे ती म्हाका ही आणि मस्त अनिश्चितता आसा, म्हाका युद्ध करचे ना अशें सांगून तो युद्ध करचे बंद करता. हे प्रथम अध्यायांतून चर्चा आसा.
द्वितीय अध्याय हा गीता सार म्हणतात. त्या गीता सारांतूय क्षत्रिय अर्जुनागाली स्थिती मनस्थिती आणि ताका शारीरिक स्थिती पळोवन कृष्ण गोवजी घालता ताका, ही स्कोल्ड्स हिम. ते म्हणटा आणि अर्जुन एकदम भांबावन वता. भांबावन गेलेल्या परिस्थितीत तू अर्जुन कृष्णाक शरण वता आणि शिष्यत्व स्वीकारता. श्रीकृष्ण रथ चलयत असं, रथ चलयतले श्रीकृष्णाक शरण वत्तो आणि म्हणता कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामी त्वाम धर्म समूढ चेतः यश्रेयसां निश्चितम ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्न. तर शिष्यत्व तो स्वीकारता आणि श्रीकृष्ण सखा आशिलो आता गुरु जाता. आणि कृष्ण पहिले सर्वप्रथम दुसऱ्या दयान तू आत्मा बद्दल ज्ञान दिता. देहिनोस्मिन यथा देही कौमारम यवनम जरा इत्यादी इत्यादी ज्ञान दिता. कडे तो अर्जुना सांगता हे सुख दुःख जे असती जगांतू अस्थायी असते. आणि त्यावेळी तो श्लोक असं प्रसिद्ध श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस्ते ताम तितिक्षस्व भारत. ते अस्थायी असते. कडे सांगता कृष्ण जन्मा कैल्यांक मृत्यू अटल अस जातस्य हि ध्रुव मृत्यू ध्रुवम जन्म मृतस्य ते हे सांगता. आणि कडे आत्मा गुणधर्म केलं, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा त्या सांगता. नैनम चिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक इत्यादी इत्यादी ते गुणधर्म सांगतात. कडे अर्जुनाक ह्याच अध्यायांतून निष्काम कर्म बुद्धियोग आणि भक्ती बद्दल बोध दिता दुसऱ्या अध्यायांतून. आणि इकडे स्थितप्रज्ञाकली लक्षण कली ताजे बद्दल दोघांमध्ये चर्चा जाता. आणि इकडे सांगता सुख दुःखे समे कुत्वा लाभा लाभव जया जय तो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापससी. तो त्यामिती एक दृष्टीने युद्ध करूक प्रेरणा कृष्ण अर्जुनाक दिता हे दुसऱ्या अध्यायांतून. तृतीय अध्यायांतून कर्मयोगाबद्दल असं ज्ञान दिता कृष्ण. श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता कर्म सर्वांनी करूका, सगळ्यांनी सगळे कोणे असतो ऋषी मुनी असो कोणे असो सगळ्यांक तांतांगल कर्म त्याने करूकाती. आणि जाल्यार विष्णूक प्रसन्न करचे खातीर कर्म करूकाती, स्वार्था खातीर कर्म करून. यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार. याप्रमाणे कृष्ण अर्जुनाक सांगता संक्षिप्तान सांगता असं. ते ह्याच अध्यायान तो अर्जुन कृष्णाक एक प्रश्न विचारता. वो महत्वाचा प्रश्न तो अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजते. कोणाक पाप कर्म करची वृत्ती असना जाल्यार तिके मनुष्य पाप करता. हाचे कारण कळ्ळें. अनिच्छनपि वार्ष्णेय, इच्छा नासतना सुद्दां त्याला पाप कर्म घडता ती. हाचे कारण कळ्ळें कृष्णा अशें तो विचारता. तो श्रीकृष्ण उत्तर दिता कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समद्वा महाशनो महापापमा विद्येनं यहोवैरिणा. तरी ज्ञान आणि कामवासनेने आवृत जाता. आमचे जे ज्ञान असत त्याने आवृत जाता आणि अज्ञानाने आम्ही भवबंधनातून शिरकता ते. अशी श्रीकृष्ण ताका अगदी संक्षिप्तान सांगता. कर्मयोगाच्या माध्यमाने आमकां आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जाता जेणेकरून आम्ही आध्यात्मिक प्रगती करू शकता ती अशी श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता. चौथ अध्याय म्हळ्यार दिव्य ज्ञानाबद्दल. आध्यात्मिक ज्ञान कशी प्राप्त करू जाता हे ह्या चौथ्या अध्यायांतून श्रीकृष्ण अर्जुनाक कोण सांगता. परंपरा पद्धतीनेची ज्ञान प्राप्त करका दुसरे कलम मार्ग ना. परंपरेंतून स्थापित गुरुला जावन किंवा प्रामाणिक गुरुला जावन आमकां आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करका. आणि तो सांगता कृष्ण सांगता इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत. तो सांगता की हे जे ज्ञान असं हांवें विवस्वान दिलेलें आणि त्यावेळी अर्जुनाक मनात कुतूहल जाता अरे
आम्ही दोघ जाण हांगाचे आसा ती एकत्र आसा ती कंटेम्पररीज आसा ती कशी सूर्य कशी दान दिलें कृष्ण सांगता मस्तीतलो जन्म हांवें केलें ती मस्तीतलो जन्म तुगेलो जाल्यार ती जाल्यार म्हाका जे जन्मान जे केलें म्हाका स्मृती आसा ती स्मृती तुक ना तेमी हांव सांगता असो तेमी हे परंपरेन तूं हे ज्ञान दिवंका आनी कडे त्याच अध्यायान तूं तो भोगम टू श्लोक आसा तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तरी आम ज्ञान प्राप्त करूंक जगांत आमी कसलें शिकूंक सुद्दां कोणा ना कोणा तरी इन्स्ट्रक्टराक किंवा कोणा तरी टिचर वता ती जाल्यार अध्यात्मिक ज्ञान घेवचे खातीर आमी मस्त विचार करता ती तो हांगा सांगता श्री कृष्ण की यू हॅव टू शरण घेवंका गुरु गेलें तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तो तत्वदर्शी गुरु लायक तूं वचून ताका शरण वचता आणि पूर्ण त्या शरण वचून गुरुक आमी देवा वरीची देव म्हणून न्ही जाल्यार देवा वरी ताका आमी मान दिवंका गौरव करता म्हणून साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तसता भावते एव सदी आमी नित्य म्हणटा ती प्रार्थना तरी तशी गुरु लाता असले गुरु लागे प्रामाणिक गुरु लागे वचून आमी ज्ञान प्राप्त करता कडे 5 अध्यायान तूं कृष्ण भावना भावित कर्म कश करता ताजे बद्दल विस्ताराने श्री कृष्ण सांगता भक्तीने ह्या अध्यायान तूं अर्जुन श्री कृष्णाक विचारता भक्तीन कर्म करचे श्रेष्ठ की कर्म त्याग श्रेष्ठ हा प्रश्न विचारता मुख्य प्रश्न तिसऱ्या अध्यायानंतर कृष्ण परत कर्मयोगाची कृष्ण भावना भक्ती आणि कर्मांची विस्ताराने चर्चा करता कृष्ण म्हणता कर्मफल त्यागाने शांती मिळता निष्काम कर्मयोग कर्मत्यागापेक्षा सरळ असं अशी करून कृष्ण निष्काम कर्मयोगाबद्दल माहिती अर्जुनाक दिता ह्याच अध्यायात कृष्ण जगत शांतीचे स्रोत त्यावेळी सांगता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातना माम शांती रचती कशी विश्वांतू शांती प्रस्थापित करेद पीस फॉर्म्युला प्रभुपाद केनाज बद्दल उलयतालो कशी शांती प्रस्थापित करेद हे गमटे कोण सांगता मुखायल अध्यायांतू 6व्या अध्यायांतू ध्यान योगाबद्दल श्री कृष्ण इंद्राक ज्ञान देता हांतू कृष्ण अष्टांग योगाचेरी चर्चा वाढवून सांगता मनाचेरी नियंत्रण कश करेद अष्टांग योगाची चर्चा विस्तारान तू सांगता ह्या योगाची सफलता म्हळ्यार आंतरिक परमात्मा दर्शन तो परमात्मा दर्शन हांतू जाता तरी ह्याची अध्यायान तू अर्जुन एक प्रश्न विचारता म्हणता की मन आमगल सगळ्यांगले भो चंचल असं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाती बलवत दृढम तस्य निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम म्हणता की एखाद वेळेला एक टॉर्नेडो किंवा तुफानी वाऱ्याचे नियंत्रण मजमीत करू जातले जाल्यार मनाचेर करचे भो कठीण असं कृष्ण म्हणना अरे मूर्खस तू म्हणना कृष्ण म्हणता तू म्हणचे ते बरोबरच म्हणून असंशयम ही महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते मनाचेर नियंत्रण करचे भो कठीण असं जाल्यार कठीण असं म्हळ्यार करू जायना म्हणून न्ही करू जाता गुरुगल मार्गदर्शना अंडर अभ्यासेन आणि वैराग्येन करू जाता निमित्त हे आमी ताचो स्वीकार करून आमी मनाचेर नियंत्रण करून आमी आमगेल्या भक्तीन तू मुखारी वचका कडे अर्जुन प्रश्न विचारता एखादो मनुष्य योगांतू जरी असफल जाता किंवा तागल योग जे विधी आसा ती अपूर्ण जाता तरी तागल कलगती म्हणून सुरवात केली ताणें प्रारंभ केला जाल्यार पूर्ण जायना किंवा तांतकले विघ्न येता ती तर असले मनुष्याक कल जाता म्हणून तर कृष्ण म्हणता की
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते. म्हणजे कोण योग भ्रष्ट जाता एक जन्मांतो ताका तागल पुनर्जन्म जाता एक अत्यंत म्हणजे धर्मपारायण परिवारात जन्म जाता आणि मुखारी तागले आध्यात्मिक जे प्रवास आसा तो सफल जाता. कांय काळजी करसारक ना अशें सांगता. तो एक एक योग्य कुलांत तूं जन्म जाता. श्रीमंत कुलांत तूं किंवा ज्ञानी अंगल कुलांत तूं खंय कृष्ण भावना मृत त्या करूक जे सगळं योग्य वातावरण आसा असले कुटुंबांत तूं जन्म जाता ती योग भ्रष्ट. त्यामुळे ती आमी करत व्हरका कृष्ण भावना भावीत विचार करका म्हूण ना मुखार कल जातले म्हणून. भगवंत असो भगवंत काळजी घेता आणि एक मुखार ह्या जन्मान जरी आमगेले सफलता मेळ्ळी तरी मुखार जन्मान तूं निश्चितपणे आमकां मेळटा हो आज आमकां विश्वास आसका. तर हे श्रद्धा आसका हे सांगता. 7वें अध्याय 12वें अध्याय थाय स्वतः बद्दल पूर्ण ज्ञान भगवंत दिता. भगवंतागेले विविध भौतिक आणि आध्यात्मिक तागेले जे शक्ती आसा ती ताजे बद्दल ज्ञान आमकां 7वें अध्यायांतूं मेळटा. म्हणजे भगवत ज्ञाना बद्दल हातूंत वर्णन आसा. तो श्री कृष्ण प्रकृतीचे सत्व रज आणि तमो गुणाचे स्वामी जावन आसा. हे 3 गुण जे आसा ते आमकां बांदून दवरता. ती दोळ्याक दिसना ती जाल्यार आमकां बांदून दवरता ती. आनी प्रत्येक बाबतींत ते आमचेर म्हळ्यार तांगेले आमी परतंत्र आसा ती ह्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार 3 गुणांचो प्रभाव आमचेर जाता आसता. तरी हातूंत कृष्ण म्हणटा की हे प्रकृती 3 गुण जे आसा ती ते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामयतां तरन्ति. ते 3 गुणांचे स्वामी जावन आशिल्ले श्री कृष्णाक शरण वचूंक गेल्यार आमी हे त्रिगुणातीत जावयलं अशें सांगता. तर नंतर ह्याची अध्यायांतूं कृष्ण म्हणटा 4 प्रकाराचे व्यक्ती ज्यो आसा ती म्हाका शरण येता ती म्हणून. आणि 4 प्रकाराची व्यक्ती म्हाका शरण येना ती आणि 4 प्रकाराची व्यक्ती म्हाका शरण येता ती. शरण येनातील व्यक्ती कोण? नमाम दुष्कृतीनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञानः असुरं भावम आश्रितः. हे 4 प्रकारची लोक जो आसा ती आमगेले आश्रय घेना ती. कडरी दुसऱ्या श्लोकान म्हणता कृष्ण चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ह्या प्रमाणे कृष्ण सांगतात की 4 प्रकारचे लोक शरण घेतात ती 4 प्रकारचे लोक शरण घेना ती. कृष्ण कधी फरक पडना आम्ही शरण घेतले गेली आमगेलो फायदा आसता कृष्णाक शरण घेतल्यान. हे 8वें अध्यायांतूं अर्जुन कृष्णाक भगवत प्राप्ती बद्दल ज्ञान दिता. तरी ह्या अध्यायांत अर्जुन कृष्णाक ब्रह्मन कर्मफल भौतिक सृष्टी देवता आणि मुख्यतः अंतकाळांतूं आमी कल करका कृष्णागल उगडास कशी करका अंते विष्णू स्मृती कशी हाऊ टू रिमेंबर द सुप्रीम लॉर्ड हे हाजे बद्दल सांगता. आणि हातूं दोन्ही भोग आमचे श्लोक जे आसा ती अंतकाले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः. अंतकालांतूं जो आमी श्री कृष्णाक जरी तागेलें स्मरण केल्यार आमकां जे गती मेळची आसा ती सुयोग्य जावन आसतली. आणि कृष्णागेल अंतकालांत जरी स्मरण करता जाल्यार अशी न्हय की आमी लास्ट मिनिट जन्मभर हांव पाप कृत्य करता आणि लास्ट मिनिट हांव कृष्णागेल स्मरण करता हे जावचें ना अशक्य आसा. कशी करून की हे युद्धांतूं जरी भाग घेवंचो आसा हे युद्धांतूं जे सैनिक आसा ती नित्य तांकां ट्रेनिंग जाता. अशी न्हय की युद्ध पाय आसा म्हळ्यार आज मी ट्रेनिंग घेता म्हणून. तशीच हे आमकां निरंतर कृष्ण स्मृती आमकां करता. स्मर्तव्यम सततम विष्णुम
न अस्मत्तव्यम जातुचित. तो वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेव्हर एव्हर फॉरगेट हिम अशी सांगतात. तर दुसरे एक श्लोक अति महत्वाचो ह्याची 8वे अध्यायांत असं भगवत प्राप्तीबद्दल. यम यम वापी स्मरण भावे त्यजती अंते कलेवरम तत्तद हम एति कौंतेय सदा तद भाव भाविता. म्हणजे आमगल मरण कालाचेर आम्ही खंयची भावांत आसा तोच भाव आमकां प्राप्त जाता अशी श्री कृष्ण सांगता असं. हाचेर अनेक कथा आसा ती भागवतमान भरत महाराज गेले आणि अनंत अशी कथा आसा ती तांतूं वचूंक आमकां वेळ ना. जाल्यार आमी जे भाव आमकां आसता तोच भाव आमकां मेळटा. ते आमी ती आमी निरंतर जर भक्तींत आसल्यार आमकां गती मेळचे खातीर भक्ती करची न्ही, भक्ती करता आणि भक्ती केल्लेली मिती आमकां ताजो फायदो लाभ जाता. भक्ती करतल्या भक्ताक वेद अध्ययन, यज्ञ कर्म, तपस्या, तत्वज्ञान अभ्यास हे सर्वांचे फल ताका मेळटा, प्राप्त जाता आणि अंततः ताका कृष्ण लोकांतू प्रवेश मेळटा. त्यामुळे ती भक्तीचे महात्म्य या 8व्या अध्यायांतून भोगांत प्रमाणाने कृष्णाने सांगल्या. 9वे अध्याय म्हळ्यार हातूंत गुह्य नाव असं परम गुह्य ज्ञान. ह्या अध्यायांतून कृष्ण सांगता की कशी तो भौतिक जगताचे आधार जावन आसा म्हणून. मया अध्यक्षेन प्रकृती सुयते चराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तिते. सो कृष्ण म्हणता की जे केलें असं मगल सुपरविजन सुप्रिंटेंडन्सान जाता सगळं जे जावचें आसता तें मया अध्यक्षेन प्रकृती. तो कृष्ण म्हणता जाल्यार मूर्ख व्यक्ती ज्यो आसा ती ते हे उपहास करतात मगलो. अज्ञान आमी ती गोत आसना की हांवच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा म्हणून मगल उपहास करता ती. आणि हाचे बद्दल एक श्लोक असो गोमटोची. अवजानन्ति मामूढ मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. जाल्यार महात्मा मगल्या शरण घेता ती आणि मगली पूज करता ती. त्यामुळे ती तांकां तांगलो आध्यात्मिक मार्ग जो आसा एकदम मोकळो जाता, सरळ जाता. आणि म्हणता ते कृष्ण म्हणता महात्मनास्तु पार्थ दैवी प्रकृती माश्रिता भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतान अव्ययम. आणि एक श्लोक गोमटे श्लोक जो म्हाका भोव आवडता, LIC आवडता. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम. योगक्षेमं वहाम्यहम. योगक्षेम हांव पळोवन घेता तांगेले म्हणून. तरी हे श्लोका बद्दल हा श्लोक योगक्षेम वहाम्यहम लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशने मोठो म्हणून घेतला. सगळं पॉलिसीचेर तुमकां हे मेळटलें. तरी योगक्षेमम वहाम्यहम ह्या विशयांत एक सुंदर कथा असं संक्षिप्तांत हांव सांगूं इच्छिता. वेळ मस्त ना आमच्या लागीं तिके ही कथा असं अर्जुनाचार्य गेली. अर्जुनाचार्य जो असो एक अत्यंत गरीब अशी ब्राह्मण आशिल्लो, दरिद्री ब्राह्मण आशिल्लो, ज्ञानी मनुष्य. तागेलें जीवन म्हळ्यार गरिबींतूं जातालें, नित्य मधुकरी करून तांगेलो उदरनिर्वाह जातालो. तरी ताणें एक पंथा भगवद्गीताचेर टीक बरोवन तें कार्य ताणें हातांत घेतलें आणि बरयतना तो ह्या श्लोकाचेर येवन पावलो. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम. वहाम्यहम म्हळ्यार तो स्वता कृष्ण करतलो हें काम. हें ताका मनांत आयलें आनी ताणें लेखलें की हें कितें चुकलें आमकां. आणि ताणें ताचेर तें वहामी अहम ताचेर स्क्रॅच केलें आणि हें स्क्रॅच केलें आणि तो म्हणालो विचार करता जेन्ना कडेन पळोवया म्हणून तो वचूंक मधुकरी करूंक. ताणें मधुकरी करूंक वच्चे भितर तांगेल्या दरवाज्याचेर तागेल्या बायलेन हें बागेलो ओपन केलें. ठक 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 अशें आवाज जालो. तरी पळयल्यार दोन भोव गोमटे अति सुंदर बालक थंय आयले. ती
एक श्याम वर्णाचं आणि एक अगदी गौरवाची गौरगोमट म्हणतात नाही तशी दोघ जण बालक थंय येतात ती आणि तो तंतू तो श्याम वर्णाचो अति सुंदर बालक जो आसा तो येवचे भितरी अर्जुनाचार्य बायल एक म्हणता वगवगी हा मस्त तिथलं सामान हाडा मग फास्ट मस्त सामान असं वगी तू घे चार्ज घे आणि आम्ही हांकां धांवन वता ती म्हणून नाजाल्यार तुका बामणाक परत म्हाका मारतलो म्हणून ती म्हणता अरे मग बामण कसल्या मारतलो तुमकां ना 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 पळय मग फाटीचेर पळय मार्क आयला रेड मार्क असो ते म्हणता अरे मग बामण इतलो क्रूर जाला वया जाल्यार पळय पळयच ती पळयल्यार हय मार्क एक रेड मार्क असो फाटीचेर आणि ते सामान सगळं खावचंय अनेक दिवसा खातीर पुरती जावन तितलं सामान सोडून धांवन वतात दोग जाण आणि अर्जुनाचार्य परत येता मधुकर करून पळयल्यार ही बायल आज भांबावन गेल्या ती कन्फ्यूज झाल्या हे अनुभवाने आणि ती रांदप करून स्वतः जेवणा बसता आर्यन आमगेले संस्कृतीन तो बायल पयली जेवना बायल बामणा वाण कडेच बसता जाल्यार ती त्या परिस्थितीन ती जेवण करच्याक बशील ती तितली भितर अर्जुनाचार्य म्हणटा अरे रे ऐकल चल्लें तुका जेवण तेव्हा ती सगळं खबर सांगता आणि म्हणता की तू इतलो क्रूर कशी जालो ते इतलो पाप निष्पाप बालकांक तू फाटीर मारले रण आयला तागेलें तू अशें केलें म्हणून ताका कळना हें कशें जालें म्हणून तो म्हणता हें कल जालें म्हाका सांग खबर सांग ती सांगता की अशी तू नातिल तेव्हा 2 बालक आयले आमचे खातीर खूब खाद्य पदार्थ सगळं घेवन आयले आनी कडेन तो भितर वचूंक आनी तूं जे केलें बरयता थंय वचूंक तर इमिजिएटली अर्जुनाचार्य भितर वचून पळयता तर ताणें खंय ते वहामी हम खोडलेलें मार्क केलेलें ताचेर परत वहामी हम करोती हम म्हणून बरयलेलें ताणें तें करोती काडून वहामी हम जाता म्हळ्यार श्री कृष्ण स्वयं सुद्धा भक्तागल सेवा करता तेमी ती सेवा करची कितलें महत्व पूर्ण हे आमकां हे सुंदर कथांतून कळटा हावे अध्यायांतू भगवंतागले ऐश्वर्या बद्दल स्वतः भगवंतू ज्ञान दिता आमकां अर्जुन हांव तुका आनी श्रेष्ठ ज्ञान दिता आतापर्यंत तुका दिल्लें सगळें ज्ञान श्रेष्ठच आसा जाल्यार ताज्या पेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान तुका दिता आनी त्या 10वे अध्यायांत तुमकां सगळ्यांक गोतस चतुश्लोकी गीता असं आणि ती चतुश्लोकी गीता भोगमट असं सगळ्यांना त्याचा अभ्यास करू येतं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः तरी हे अंतु अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं हे जे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगत जे असते ते ताचे स्रोत हांवचे हांव कारण सर्व कारण कारण म्हणतात नाही आम्ही तर सर्व कारण कारण हांवच असं समस्त आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतांचे स्रोत कारण हांवन जावन असं आणि अंतुला आमची का की आम्ही ती श्रीकृष्ण शरण वचका ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सर्व कारण कारणम आणि दुसरे श्लोक तो म्हणता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता केन्ना मत बद्दल विचार करता ती केन्ना मगल बद्दल विचार विनिमय करता ती केन्ना मगल कथा आयकता ती एकमेका दुसऱ्यांक सांगता ती आणि तांकां अत्यानंद प्राप्त जाता हे मगल भक्तांगल गुण कृष्ण भक्तांगल गुण गौरव करता असं तरी हे तेषां सतत युक्तानां तरी हे हाजे बद्दल एक अगदी छोटी कथा असं सांगता टेम्पटेशन जातस म्हाका सांगूक तरी एक म्हणता एक अलवार जो जगन्नाथ पुरी वचूंक जालो एकदम जोराने पावस सुरू जालो अत्यंत पावस घनघोर पावस सुरू जालो ताणें पळयलें खंय भिजून वता हांगा म्हणून ताणें एक थंय पळयलें एक छोटेशें एक रूम आशिल्लें त्या रुमांत ताणें वचूंक लागलो आनी तो थंय वचून तो ही वॉज रिलॅक्सिंग देर तितले भितर
दरवाजाचेर खटखट जालें आनी आनीक अलवार भितर येयलो. विचारलें हांव भितर येवें म्हणून. म्हणालें जरूर ये, दोग जाणां खातीर स्थान आसा, सफिशियंट स्पेस फॉर 2 of us. आणि ते दोग जाण एकमेकाक खिचून राबता ते कडेन तिसरो थोड्या वेळान आनीक खटखट जाता, तिसरो अलवार येता. तो विचारता हांव येवें म्हणून. म्हणटा जरूर यो. आमी तेग जाण एकमेकाक राबयत आणि हे तेग जाण एकडे मेळ्ळा पळय अलवार टॅकल करतले. विल दे डिस्कस पॉलिटिक्स, विल दे डिस्कस कोरोना? ना, ते तांणी भगवत भक्तीमय चर्चा सुरवात केली आणि ते तांकां चर्चा चाल आशिल्ले त्या वेळी तांकां दिसलें की आनीक चवथो कोणी तरी एक बाजू घेवन राबला, लागींच चिकटून राबला. तो कोण आशिल्लो? स्वता भगवंत आशिल्लो. कृष्ण लायक्स टू हियर हिज ओन ग्लोरीज, सो ही वॉज स्टँडिंग नेक्स्ट टू देम. ह्या प्रकारे कथा आसा. मच्चिता मद्गत प्राणा कडे तिसऱ्यान म्हणटा तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगम तम येन माम उपयंती ते. कोण मगल निरंतर प्रेमपूर्वक सेव करता हांव ताका ज्ञान प्रदान करता. म्हणल्यागी पावचें खातीर म्हणल्यार कशी पावयता हेचे खातीर जे ज्ञान अगत्य आसा तें ज्ञान हांव दिता अशें कृष्ण सांगता. आनी चौथे श्लोकांत म्हणटा तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. हांव तांच्या हृदयांतू ज्ञान दिपान तांचे आशिल्ली पुरा अपूर्णता, तांचे आशिल्ले पुरा अज्ञान ते पुरा दूर करता. अशी हे 4 श्लोक आसा ती. आनी भोगम प्रितीने कृष्ण जे आसा तत्वज्ञान दितस आणि भक्तांचेर तागेले अनुग्रह दाखयत आसा. तरी अर्जुनागेले समाधाना खातीर तागेले ऐश्वर्याचे विस्तृत वर्णन ह्याची अध्यांत आसा. विस्तृत वर्णन आसा, बोगमट आसा. तांतूची सुरवात जाता आदित्यानाम अहम विष्णू अशी एकामागचे एक ताचे वर्णन आसा. आणि तागेले पुरा जे ऐश्वर्य आसा ती भगवंतागेले ऐश्वर्य कितलें, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी तागेले ऐश्वर्य कितलें आसा म्हणून ताजी आमी कल्पना करूं जायना आमची ती. तरी त्याची अध्यायांत एक सुंदर श्लोक येता, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम. तर त्यावेळी कृष्ण अर्जुना सांगता मग ऐश्वर्य कितलें म्हणून ताची तूं कल्पना करूं जायच ना म्हणून. इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू विज्युअलायज. तू ताचे बद्दल कल्पना करूं जायच ना मग कितलें ऐश्वर्य आसा म्हणून. आणि तांकां म्हणटा यद्यद् विभूती जे कल तुका हे भौतिक जगतांतून किंवा खंय अध्यात्मिक जगत जे कल तुका तांतून सुंदर असं म्हणून दिसता, जे कल बरें असं म्हणून दिसता, जे कल महत्वपूर्ण असं म्हणून ते सगळें मगले तेजाचे अंश म्हणून लेख. ह्या प्रमाणे कृष्ण स्वतागले ऐश्वर्या बद्दल ह्या श्लोका मार्फत आमकां ज्ञान दित असं बहुत महत्वपूर्ण माने असं. तरी 11 स्कंद जो आसा स्कंद अर्जुनाक श्री कृष्ण विराट रूप दर्शन दिता. विराट रूप दर्शन जे आसा तातूंत अर्जुनाक विराट रूप पळोवची इच्छा तो व्यक्त करता म्हणून अर्जुन कृष्ण ताका दाखयता. कृष्णाक सौम्य रूपान तूं समाधान आसता तातूंत जाल्यार तिके ताका मनांत ती इच्छा जागृत जाता की म्हाका विराट रूप पळोवचें आसा म्हणून कृष्ण विराट रूप प्रदर्शन करता तागेलें. आणि ते विराट रूप म्हळ्यार अक्राल आणि विक्राल आमी कल्पना करूं जायना. म्हळ्यार भय म्हणजे भयभीती जागृत करतना मनाचें विराट रूप तागेलें आसता. विश्वरूप दर्शन करयता. त्या तांतूंत सांगता कृष्ण की हांव काल काल रुपाने सगळ्यांक ना जाता. तूं लेखता की तूं युद्धांत तूं लोकांक तूं तांगेलो वध करतलो म्हणून, जाल्यार तूं वध करचें ना, ते ऑलरेडी दे आर किल्ड पळय म्हणून. तें सगळें तें पळोवन भोव प्रभावीत जाता अर्जुन. तो लेखता अरे सगळें जाल्यार हांव कलेक्ट करचें ना.
निमित्त मात्र भव सव्यसाचित. अर्जुना फक्त निमित्त जाऊनचेस जे कल्कोरचेस ते हांव करतस किंवा करतलो. तमी ते तू हा तू काळजी करसर ना. आणि ते रूप विराट रूप हाची मस्तितूं चर्चा आसा तांतूं वचना ती वेळ ना आमचे लागीं. तांतूं विराट रूप पळोवन अर्जुन जो आसा कम्प्लिटली प्रभावित जाता एकदम भाम मावन वता पळोवन. एक दृश्टीने ताका दिसता की भंय दिसता मनान भयभीती जाता. त्यावेळी आणि कृष्णाक तो विनंती करता, हे कृष्णा तू आता तुगेले ओरिजिनल रूप दाखय. विराट रूप पळोवन बरें दिसलें हे करताना जाल्यार आय डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन एंड अगेन. प्लीज तू तुगेलें ओरिजिनल फॉर्म जे आसा तुगेलें जे सौम्य रूप आसा ते सौम्य रूप ते दर्शन तू म्हाका दिल्यार हांव म्हजेर भोव अनुग्रह जातलो. तेमी सौम्य रूपाचें दर्शन तू दाखय अशी ते विनंती करता ते. आणि अर्जुनाक श्री कृष्ण अत्यंत कृपावंत असता. आणि तो तागेलें सौम्य रूप जे आसा अर्जुनाक दाखयता. पहिले चतुर्भुज रूप दाखयता आणि कडेन तागेलें अति मनोहर अति सुंदर श्याम सुंदर रूप ताका दाखयता. आणि तावळी कृष्ण म्हणता की की हे जे दर्शन आसा म्हगेलें श्याम सुंदर फक्त शुद्ध भक्तांकाच प्राप्त जाता म्हणून तू भाग्यवान आसा. तो अर्जुनाक तें दर्शन मेळता. भक्तो सी मे सखा चेती हे स्टेटमेंट भगवद्गीतान तू कृष्ण करता की तू मगेलो भक्तो आसा आणि तू फ्रेंडू आसा. त्यामी ते तुका हे हांव लाभ जाता असं. हेच देयान तू कृष्ण म्हणता भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. तरी विंगड मार्ग आसा ती गॉड रियलायझेशनाचे किंवा भगवंता साक्षात्काराचे जाल्यार हांव तू कृष्ण निक्षून हे श्लोकान सांगता आसा भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एव विदो अर्जुन. हांव खंयचे रुपांत आस कशें हांव आस हें जर तू पळोवन चित्ता आसल्यार एकूच मार्ग आसा दुसरो खंयचो मार्ग ना. भक्त्या ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्वीस तू म्हाका हें पळोवचें जातलें. ज्ञातूम टू नो मी आनी पळोवच्याक आनी म्हाका लिलान तू प्रवेश करचो आसल्यार हो एकू मार्ग आसा दुसरो खंयचो मार्ग ना. ह्या प्रमाणे भक्ती मार्गाक प्रोत्साहन कृष्ण दिता आसा. कडेन कृष्ण म्हणटाय अर्जुन कोण सकाम कर्म आणि मनोधर्म ह्या कर्मशांतून मुक्त आस. स्टेटमेंट आसा. कृष्ण म्हणता हे अर्जुन कोण सकाम कर्म मनोधर्म ह्या कर्मशांतान मुक्त आस जो मगल्या शुद्ध भक्तीन तू तत्पर आस आणि जो प्रसन्नतेने खातीर मगल प्रसन्न हा प्रसन्न जावन का म्हणून कर्म करता आणि म्हाकाची जीवनाचे लक्ष मानता आणि सर्वांगली मैत्री करता तो निश्चय ही मल्ल्या घेता म्हणून. तर ह्या तू 4 वाक्यान तू भगवंत प्राप्ती खातीर कल कोरका हे आमकां सांगल्या भगवंताने. तर ही उडात दवरून घेवन सारकें आसा की एक म्हळ्यार भक्तीन तत्पर आसता दुसरो म्हळ्यार कृष्णाक प्रसन्नते खातीर आमकां कर्म कोरका आणि म्हाकाची म्हळ्यार जीवनाचे लक्ष मानका आणि सर्वांगल मैत्री करता. हो म्हळ्यार निश्चय रूपान तू म्हणल्यार येता म्हणून हे आश्वासन भक्तू कृष्ण दिता आमकां. 12 अध्याय जो आसा तो भक्ती योगाचेर आसा. भक्ती योग अर्जुन विचारता भक्ती श्रेष्ठ की निर्विशेषवाद किंवा अव्यक्तवाद इम्पर्सनॅलिझम आणि तो दोन्ही पैकी खंयचे श्रेष्ठ. कृष्ण म्हणता भक्ती श्रेष्ठ जावन आसा. भक्तीपेक्षा श्रेष्ठ दुसरें ना. ते परत ती मागतात भगवद्गीतान तू
त्यामुळे ती प्रभुपाद ना प्रत्येक श्लोकानंतर कॉमेंट्री करताना भक्ती विधान हाडतालो. लोक विचारतले खंय म्हळ्या श्लोकांत भक्ती बद्दल. प्रभुपादाक प्रत्येक प्रत्येक श्लोकांत भक्ती दिसताली आणि त्यामुळे ती ताचे बद्दल तो सांगतालो. ताचें कारण कळ्ळें. भक्ती श्रेष्ठ जावन कळ्ळें असं. त्यावेळी कृष्ण तर कारण दित असं. तर सांगता क्लेशः अधिकतर तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम. अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देववद्भिर अवाप्यते. आम्ही सगळेजण देहधारी जावन आसती आणि देहधारी लोकांक आम्ही देहधारी म्हळ्यार आपल्या पुरो अंग असत, दोळे असती, कान असती, सगळं शरीर असं. आणि अशी देहधारी व्यक्तींक अव्यक्त, दॅट विच यू कॅनॉट सी, दॅट विच यू कॅनॉट सी, यू हॅव टू विज्युअलाइज, हे सूट जायना, हे योग्य जायना असले. त्यामुळे ती भक्तीची श्रेष्ठ असत. क्लेश क्लेश असत ते कृष्ण कंडेम करना म्हणणं अरे इम्पर्सनलिझम इज कंडेम. नाही, कशी कंडेम करतलो? इम्पर्सनलिझम, इम्पर्सनल आस्पेक्ट इज ऑल्सो हीज आस्पेक्ट. सगळंच असतं. त्यामुळे ती कंडेम करना. त्याला सांगता की भो क्लेश असत तुका, त्यामुळे ती तू भक्ती करी. यू एक्सेप्ट भक्ती. तरी श्रीकृष्ण भो कम जाता का तालमेने पेशंटली पेशंटली भक्तीन तू भक्ती करच्यान तू विंगड विंगड पर्याय जे असत ताचे बद्दल ज्ञान दिता. पहिल तो सांगता तू मत ज्ञान तुमची चित्त स्थिर करी, मयेव मन आदस्व मयी बुद्धी निवेशय. तो सांगता की तू तुगल पुरा म्हणजे मजेर फोकस करी, कॉन्सन्ट्रेट करी म्हणून. हे जर तूक जायना तरी तू भक्तीचे अनेक विधान असती, विंगड विंगड मार्गाने तुम्हाला येव. नवविधा भक्ती असं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन शकी जन आत्मनिवेदन. नवविधा भक्ती खंयचे मार्ग तू स्वीकार करी आणि तू मुखार येव. भक्ती करी जाल्यार रे, भक्ती सोड नाका. तो जो कोणी माक्काची जीवनाचे चरम लक्ष मानून श्रद्धा सहित मगली भक्ती करता तो माका अत्यंत प्रिय असं, अशी कृष्ण अर्जुना सांगतात. 13व्या अध्यायांतून प्रकृती, पुरुष आणि चेतना हाचे बद्दल माहिती असं. अर्जुन पुरुष, प्रकृती, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादी विषयांचेर प्रश्न विचारता आणि कृष्ण ताका सगळे प्रश्नांक समर्पक उत्तर दिता. हे आमकां 13व्या अध्यायांतून वाचन करून मेळता. क्षेत्र म्हळ्यार कळ्ळें, क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कळ्ळें, हें सगळें ज्ञान आमकां तातूंत मेळता. आणि आम्ही सगळ्यांक आम्ही प्रत्येक मनुष्य ताका सीमित ज्ञान असतं किंवा शरीर सीमित असं, मनोबुद्धी सीमित असं. तर श्रीकृष्ण जे असं ही क्षेत्रज्ञ फॉर द एंटायर ह्युमॅनिटी, सगळ्या युनिवर्स, तो तागल स्थिती विंगड असं. अशी विंगड विंगड वर्णन आणि तो वाचून मेळता आमकां. तरी 14व्या अध्यायांतून प्रकृतीचे 3 गुण, जीवांगलो जन्म केवळ भौतिक प्रकृती मिती मात्र जायना. लोक लागतात की प्रकृती मिती जीवांगल जन्म जाता म्हणजे आत्मा एक्सेप्ट वेरियस बॉडीज ड्यू टू प्रकृती अशी लागतात ती. जाल्यार भगवंतूची बीज प्रदापिता असं भगवंत श्लोक असं ह्याची अध्यायांतू 13व्या अध्यायांतू. सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत् योनी अहम बीज प्रदापिता. अहम बीज प्रदापिता अशीची जायना. इवन भगवंताक दृष्टिक्षेपान सुद्धा बीज दिले जाता. सगळं जे हे जे भौतिक जगत युनिवर्स असं ताचे निर्माण सुद्धा भगवंताक ग्लांसामीत जातात, दृष्टिमिती. तो बीज प्रदापिता भगवंत जावन असं. तासाम ब्रह्म महत् योनी अहम बीज प्रदापिता. तो भौतिक प्रकृती 3 गुण सत्व रज तम ह्याने युक्त जावन असं. आणि अशी जगात खंयची वस्तू ना किंवा खंयचे हे ना जे
हे 3 गुणांनी प्रभावित ना सगळ्यांतू प्रभाव असं मनुष्यागली प्रवृत्ती सगळं कळे सत्व रज आणि तम गुणाने जे असं त्याच्याने प्रभावित झाल्या तरी अंतु ह्याच्या अंतु एक भोगम श्लोक असं मामच अव्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. जो व्यक्ती समस्त परिस्थितींतून एकाग्र भावनेने पूर्ण भक्तींतून प्रवृत्त जाता तो 3 गुणांक पार करून ब्रह्माच्या स्तरांत पावता. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती. ते माया तरण करून जाता हे भगवंतागेल भक्तीने हे आमकां सांगलें. आता मग स्ट्रेटवे अंतिम अध्याय 18वे अध्याय तो होता. 18वे अध्याय तू 5 भो महत्वपूर्ण श्लोक असती ताजे बद्दल हांव चर्चा करू इच्छिता. तो 18वे अध्यायान तू 5 महत्वपूर्ण श्लोक म्हळ्यार ते एक पहिलो श्लोक जो असो तो ब्रह्म साक्षात्कारा बद्दल. ताका श्री कृष्ण म्हणता गुह्य ज्ञान ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोच्यति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम. ब्रह्मभूत तो हजाने ह्यान तू म्हळ्यार श्रीमद भागवतान सांगल्या की पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य जे असं 3 प्रकाराने आम्ही जाणू शकतो. की एक म्हळ्यार ब्रह्मन, दुसरं म्हळ्यार परमात्मा, तिसरं म्हळ्यार भगवान. हे 3 प्रकाराने आमकां हे ज्ञान प्राप्त जाता मेळता. आणि ब्रह्मन जे असं ते ज्ञाना बद्दल त्या ज्ञानाक आम्ही गुह्य ज्ञान म्हणून हे 18वे अध्यायांतू 18.54 अंतू कृष्ण दिता. तर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती. कोण हे ब्रह्मन स्तराचे रस ब्रह्मन म्हळ्यार पार्शियल रिअलायझेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ. म्हळ्यार अंशिक ज्ञान असते परम सत्याबद्दल ते आमकां मेळटा. ती आणि तांतून सुद्धा अशें न्हय की ब्रह्मन साक्षात्कारान तूं आनंद ना.
आनंद असं जाल्यार अगदी ताची मात्र अत्यंत कमी असं कमी जावन असं व्हेरी लेस तरी ब्राह्मण कडेरी दुसरं म्हळ्यार ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथाचें परमात्मा रियलायझेशन आमगेल सगळे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृती ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम. तर आमच्यान सगळ्यांत तूं परमात्मा आसा. परमात्मा मिती आमकां सगळे कळटा. न्हिदो न्हू सकाळी उठयता त्या वेळी हांव कोण म्हणून हे ज्ञान आमकां परमात्मा दिता. न्हिदोन उठना पडय हांव अलेक्झांडर द ग्रेट म्हणून अशें लेखून उठयल्यार म्हाका विल बी टेकन टू ए मॅड हाऊस. तरी हे हांव तूं कोण असं ताजी प्रज्ञा परमात्मा आमकां दिता. आत्मा आनी परमात्मा हे दोन्ही भगवद्गीतान तूं दोन पक्षांक कंपेर केल्या ती. ते परमात्मा मिती जावन आमकां सगळें ज्ञान मेळटा. आनी तातूं गुह्यतर ज्ञान हाक म्हणटा ती परमात्मा ज्ञान. तरी ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. तर ईश्वर जो असं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. सगळ्यांना हृदयांतूं ईश्वर असं कृष्ण आसा परमात्मा. आणि परमात्मा मिती आमकां विंगड विंगड संकेत मेळटा ती वेळेवेळेचेर प्रतिदिन प्रतिक्षण मेळटा ती. परमात्मा मिती जावन आमकां कळटा की कल करचे योग्य आसा कल करचे अयोग्य आसा. परमात्मा मिती आमकां स्मृती मेळटा उड आसता आमी कोण आसा ती म्हणून. ह्या प्रकारे परमात्मा गेले हे जे ज्ञान जे आसा तें गुह्यतर ज्ञान म्हणटात ताका. तिसरें जे आसा भगवान साक्षात्कार परम सत्याचे भगवान साक्षात्कार म्हळ्यार पूर्ण साक्षात्कार. ब्रह्मन साक्षात्कार आंशिक साक्षात्कार. परमात्मा साक्षात्कार आंशिक साक्षात्कार जाल्यार भगवान साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार जाता. तरी तांतूं श्लोक आसा 18व्या अध्यायांतूच आसा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हे कृष्ण म्हणता हे गुह्यतम ज्ञान. गुह्यतर आणि गुह्यतम ज्ञान हे तुका दिता आसा. सर्व धर्मान परित्यज्य. तरी कृष्ण अर्जुना सांगता की हांव तुका आतां थंय मस्त बग सांगलें हें कोर येद तें कोर न्ही हें कोर येद तें कोर येद मस्त बग तुका सांगल्या जाल्यार आतां हांव तुका जें सांगता आसा तें सर्वांत गुह्यतम ज्ञान आसा. पयलीं हांव म्हणलेलें की कृष्णाक भक्ती करता जाल्यार एक पर्टिक्युलर क्वॉलिफिकेशन लागतलें हें लागतलें. आतां हांव तुका सांगता की तूं सगळें विसरी आनी फक्त सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. तूं म्हगेले शरण घे. तर शरणागत जावचें किंवा आश्रय घेवचें हें अति महत्वपूर्ण आदेश हातूंत आमकां कृष्ण दिता की सर्व धर्मान वेगळे वेगळे प्रकारचे धर्म विंगड विंगड धर्म ते सगळें तूं विसरी. हांव तुका जें सांगलें आतां त्या विसरी आनी म्हाका शरण यो. So Sharanagati is the most important aspect of spiritual life. धर्म आमगेले शरणागत वच्चे भगवंताक सर्वांत महत्वपूर्ण आसा. अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो. तरी आमकां हे जे काही भक्ती खातीर अनुकूल आसा तें आमकां करता आनी भगवंताक शरणागती आमी स्विकारका. हे सांगता सगळे प्रकारचे धर्म तू परित्याग करता जो आणि माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. कले दुःख करू नाका कले चिंत करू नाका हांव तुका सेव करता. ह्या प्रकारे 18व्या अध्यायांतूं गुह्यतम ज्ञान कृष्ण दिता. हातूंत लेख की कृष्ण कितले कृपाल आसा म्हणून कितले करुणामय आसा म्हणून तो सांगता की हांवें तुका सांगिल्लें सुद्दां तूं विसरयता जाल्यार
हे सर्वात महत्वपूर्ण असं शरणागत घेऊन. तर कृष्णाक शरण वच्चे इतक्या तो महत्वपूर्ण असं आणि ते शरण आम्ही घेऊ का आणि शरणागती इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअल लाईफ. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ते करू का. तरी हे ज्ञान अर्जुनाक कृष्ण 18व्या अध्यायांत दिता आणि 18वा अध्याय सुद्धा एक दृष्टीने पळोवच्या गेल्यार संपूर्ण भगवद्गीतेचं सार जावन असं तेमी ती तो अध्याय आम्ही समची त्याचा अभ्यास करून तातूंतल्यान जे आध्यात्मिक आमकां फायदे आसत ते फायदे आम्ही घेवंक ती व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कडे कृष्ण तक मध्येच अर्जुनाक विचारता की हा तुका हें सगळं सांगलें तें तू पटलें वे. हॅव यू अंडरस्टूड वॉट आय हॅव टोल्ड यू. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड तुका कळ्ळी जाल्यार हांव परत सांगू तयार असो. म्हण हे शिक्षक गुण हो विद्यार्थ्याक परत परत सांगचे प्रवृत्ती ही शिक्षकागली प्रवृत्ती असता. ती प्रवृत्ती कृष्ण अर्जुनाक दाखयत असत आणि अर्जुनाक सांगता की की तू कसली काळजी करू नाका. तू जे करू जाता ते तू करी. यथा इच्छसी तथा कुरु. मस्तपंत लोक म्हणतात की कृष्ण ऑटोक्रॅट असं डिक्टेटर असं जाल्यार कृष्ण फ्रीडम दिता. इतलें सगळें आध्यात्मिक ज्ञान दिवन अंततः कृष्ण अर्जुना सांगता यथा इच्छसी तथा कुरु. हें सगळं तुका सांगल्या जाल्यार तुका कशी मना आसा त्या प्रमाणे तूं करी म्हणून. तर ही दिस इज नॉट डिक्टेटोरियल एटिट्यूड. दिस इज कृष्ण अनुकंपाची तागेली ही वृत्ती आपल्या भक्ताक अर्जुनाक दाखयता. आणि हे सगळें आयकना पळय अर्जुन म्हणता नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेहा करिष्ये वचनं तव. 18व्या अध्यायानंतर 73rd वर्स. नष्ट मोहा. अर्जुन मोहित जालेलो. ताणें केलें की म्हाका हांव युद्ध करचें नाका, हांव अरण्य वता, हांव भीक मागता, हांव हें करता तें करता हे प्रमाणे तो मोहित जालेलो. जाल्यार कृष्णाने ताका आध्यात्मिक ज्ञान दिलें आणि आध्यात्मिक ज्ञान दिल्याचे परिणाम केलो नष्टो मोहा. मग मोहांतल्यान तो मुक्त जालो आणि स्मृती लब्धा. हांव कोण मग कर्तव्य केलें. टू अंडरस्टँड हू आय एम आय तें म्हाका कळ्ळें. स्मृती लब्धा कळ्ळें मी ती त्वत्प्रसादात. तुगेल प्रसादा मिती म्हाका तें मेळ्ळें अच्युत. तुजे मीत जावन तें म्हाका मेळ्ळें. स्थितो अस्मि गत संदेहा. मगर पूरा संदेह मगर पूरा डाउट्स हैव बीन कंप्लीटली इरेज्ड. दे हैव बीन वॉश्ड आउट. आणि आता गत संदेह करिष्ये वचनं तव. तू म्हाका युद्ध करू सांगिल्लें तें आतां करूंक हांव पूर्णतया सिद्ध जावन आसा. तर मग मोह पुरा नाश झाला. तर हे महत्वपूर्ण असं की गीता वाचन करना पडे किंवा गीताचे अभ्यास करना पडे. गीता आम्ही आमकां मोह जो आसा तो नष्ट जावंका ते महत्वपूर्ण असं. हे कृष्ण हे अच्युत आता हांव मोहमुक्त जालो. तुगेल्या अनुग्रहाने म्हाका स्मरण शक्ती वापस आयली. आता हांव संशय रहित जालो आणि हांव तुगेल्या आदेशांचे पालन करता. हे महत्वपूर्ण आहे. तो आमकां श्री कृष्णाक प्रतिनिधी श्री गुरु आसा. गुरु जो आसा ती मगर गुरु परमपूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज आसा ती. तरी आमकां श्री गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे. श्री गुरु कृष्णाक स्थान घेता ते. कृष्ण ने ही इज नॉट गॉड बट ही इज ऑन द प्लॅटफॉर्म व्हेरी क्लोज टू गॉड. त्यामुळे ती आम्ही तांक शरण घेता ती. त्यामुळे ती प्रतिदिन आम्ही म्हणतात ती की गुरुवंदनांत म्हणतात ती. गुरुन जे सांगिल्लें आसा तें करता ती. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भि किंतु प्रभोर्ये प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. प्रतिदिन आम्ही म्हणतात ती
तरी आम्ही गुरुक श्री कृष्णा गले बारीची तांकां मान दिवन तांकां सांगिल्लें जी आसा तें आमी ताजें पालन करका गुरून सांगिल्लें. आमी पळयतात की श्री प्रभुपादा गले जिवनांत सुद्दां तांणी तांकां जे प्रभुपादाक जे गुरुने भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगिल्लें जे आदेश आशिल्ले आनी कितकी वर्स ते पालन करूं जाय न्ही. 1922 सांगिल्लें तांणी 1965 पालन केलें. तोपर्यंत गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐक हे गुरुमुख जे आयलेले ते पद्मवाक्य म्हणून ट्रीट करून आनी हृदयान ते सांभाळून दवरलें. आनी केन्ना वेळ आयलो केन्ना परिस्थिती योग्य जाली केन्ना तांणी संन्यास घेतले केन्ना तांणी श्रीमद भागवतमाचेर 3 ग्रंथ बरयले ते सगळे दुड्ड नाशिल्लो फायनान्स नाशिल्लें जाल्यार तांची श्रीमद भागवतमाची संपत्ती आशिल्ली श्रीमद भागवतमाचें ज्ञान आशिल्लें तें घेवन ते अमेरिका वचूंक आनी संपूर्ण अमेरिका कृष्ण भावना भावीत केलें. ही संपत्ती तांतली आशिल्ली प्रभुपादा लागीं. तरी फायनली कन्क्लुजन संजय आसा ते अंतिम श्लोक आसा 18.78 भगवद्गीताचो. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीः विजया भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम. भगवान श्लोक आसा यत्र योगेश्वर कृष्ण खंय योगेश्वर कृष्ण आसा आनी खंय पार्थ आसा किंवा अर्जुन आसा तत्र श्रीः थंय संपत्ती विजय विक्टरी भूती सगळं ध्रुवा नीती थंय नीतिमत्ता ती सगळं थंय आसा. कृष्ण खंय आसा थंय नीती आसा. ते आमी समजून घेवंक मनांतू. तरी हे ध्रुवा नीती मतिर्मम ही अशी संजय म्हणटा. wherever there is Krishna there is always these attributes are always there. हे सगळे आसतीचे निश्चित प्रमाणे हे आमी मनांतून दवरून घेवंक आनी कृष्णा गली भक्ती करका. तर भगवद्गीता एक ग्रंथ अशें आसा की तो आमगेले दैनंदिन जीवनान सुद्दां आमकां तातूंतले मस्तितलें ज्ञान प्राप्त जाता आनी ताजो आमी फायदो करून घेवंक आनी भक्तिभावाने आमी भगवद्गीताचें वाचन करता. ह्या संदर्भांतूं एक अंतिम एक कथा आसा ती हांव सांगूं इच्छिता. ती कथा म्हळ्यार की केन्ना चैतन्य महाप्रभू श्रीरंगम वचूंक गेलेले तर थंय श्री रंगनाथ मंदिरांत थंय मंदिराचे हातूंत प्रांगणांतूं एक ब्राह्मण जो अशिक्षीत आशिल्लो ही वॉज नॉट एज्युकेटेड ब्राह्मण अशिक्षीत ब्राह्मण आशिल्लो तो भगवद्गीत वाचतालो. ताका संस्कृताक ज्ञान नाशिल्लें त्यामी ते तो वाचतना तागेले मस्तिक चुकी जाताले. यूज्ड टू कमिट मेनी फॉल्ट्स वायल प्रोनाउन्सिएशन उच्चार जे आसा ते समजायनाशिल्ले. आनी थंय आशिल्ले अनेक ब्राह्मण सो कॉल्ड ब्राह्मण जे आशिल्ले ते ताका पळोवन हांसताले. उपहास करताले तागेले. उपहास करची वृत्ती मनुष्यांत आसा. कृष्ण म्हणत नाही मगर उपवास लोक करतात ते म्हणून. सॉरी वॉट टू स्पीक ऑफ ब्राह्मण ताका उपवास करताले तरी ते लोक हांसताले पण ताका केले ताजी पर्व नाशिल्ली. तो निरंतर भगवद्गीता वाचन प्रतिदिन करतालो. तर थंय उदार पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू एक दिवस श्रीरंगम आयले. ते आयले आनी तांणी त्या मंदिरांत तो प्रवेश केलो आनी प्रवेश करना तांणी पळयलें की एक ब्राह्मण भगवद्गीताचे वाचन करता पूर्ण तन मन धन सगळं तांत घालून वाचन करता असत आणि बाकी ब्राह्मण ताका उपवास करत असत. हे चैतन्य महाप्रभून पळयलें. सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ उदार पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू तांणी ते पळयलें आनी त्या ब्राह्मणाले वचूंक गेले आनी ते ब्राह्मण तो भगवद्गीता वाचतो आशिल्लो निश्ठेन वाचतो आशिल्लो आनी ताका दोळ्यांत अश्रुधारा येता आशिल्ली कंटिन्युअसली शेडिंग टियर्स. तरी चैतन्य महाप्रभू थंय वचून आपणताना तांकां साश्टांग नमस्कार केलो त्या ब्राह्मणाने आनी तावळे ते चैतन्य महाप्रभून विचारलें
तुकल करता तो म्हणाला की मगर गुरुने भगवद्गीता नित्य वाचन करू सांगल्या ते हांव करता असं महाप्रभू म्हणे ते ठीक असं बरोबर असं जाल्यार तुका दोळ्यान थावन इतलें अश्रुकला येत असेल तू रडकला असं इतलें पुरा खार अणकल ताजें तावळ तो ब्राह्मण म्हणटा की संपूर्ण ऑल युनिवर्साचे जो मालिक जावन असो तो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कितले कोटी ब्रह्मांड नायक जालेलो तो कृष्ण जो आसा तो कृष्ण आपल्या गेले भक्ता गेले सारथी जावन रथ चलयता हे दृश्य मगल भगवद्गीता हातान हे दृश्य मगल दोळ्या मुखार येता आणि मगल दोळ्यान थावन अश्रू भायर फुटून पडटा ती म्हाका कळना अशें केलें जाता असं म्हणून तरी तें आयकून चैतन्य महाप्रभू त्या ब्राह्मणाक आलिंगन करता सांगता की तू हे भगवद्गीता अंडरस्टँड केल्या तू अंडरस्टँड केल्या यू हॅव अंडरस्टूड इट ॲज यू शुड बी अंडरस्टूड तू अंडरस्टँड केल्या तुका ताचें खरें ज्ञान मेळ्ळें आणि तू धन्य आस हा भोव प्रसन्न आसा त्या वेळार तो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभू म्हणतात तुम्हीची आयल्या ती यू आर युअर सेल्फ द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड तुमचं दर्शन म्हाका मेळ्ळें हांव भाग्यवान आसा अशें करून तें अंतुलान आमी हे समजू शकतात की भगवद्गीता कितले महत्वपूर्ण आसा प्रत्येक जीवनांत तूं कले ना कल्या रितीने भगवद्गीता प्रभाव जाताची आमगेले महात्मा गांधी म्हणटालो की भगवद्गीता ने मगल जीवनांतून मस्तितले बदलाव हाडल्या यूज टू रीड भगवद्गीता तर श्री प्रभुपादाने आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे प्रस्थापन करून अमेरिकांतून केला भारतांत करची इच्छा आशिल्लें करूं जाय न्ही तर थंय केलें तें करून तांणी गीता पाठण जे आसा सर्वत्र प्रचार केलो आणि आजकय भगवद्गीता प्रचार आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ करतस तुम्ही करतास का ते तुमच्या सेंटरांतून सगळीकडे संपूर्ण जगतांतून आज प्रचार जाता आसा कल्याक मारी भगवद्गीता एक अशी ग्रंथ आसा जो वाचून आमच्या जीवनांतून अध्यात्म वृत्ती निर्माण जाता आणि ती अध्यात्म वृत्ती निर्माण जायना पुढे आमचं जीवन जे आसा तें सफल जाता ह्या प्रमाणे आमी आमकां जी अवसर मेळ्ळ्या ती आमी कृष्ण भावना भावीत जाल्ल्या ती ही भगवंतागरीच कृपा आसा कृष्ण भावना भावीत जालेली मी ती आमी ताजो पुरो संपूर्ण फायदो घेवन आमी आमगेलें जीवन व्यतीत करता आणि सफल करता हरे कृष्ण तुमकां सगळ्यांगेले आभार परत आभार मानता हांव की तुमी म्हाका हो अवसर दिलो कृष्णा बद्दल भगवद्गीते बद्दल सांगचें ताचे खातीर संपूर्णतया हांव आभारी आसा हरे कृष्ण Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Vrishabhanu Prabhu. हरे कृष्ण Thank you so much. Really, आज आम्ही पुरा धन्य जाल्ली ती. This was like a grand climax. खंयचे एक ड्रामा असता पिक्चर असता ताजे एक लास्टार एक ते ग्रँड क्लायमॅक्स असता तशी आमगेल्या या 40 दिवसाचे भगवद्गीता कोर्स मस्त कळ पार्टिसिपेंट्स अँकर्स स्पीकर्स मस्त कोण या गीता ज्ञान तपस्या पुरा जणांनी भाग घेतलेला असा बट वॉट अ ग्रेट क्लायमॅक्स टुडे रियली आज तुम्ही रियली यू आर ब्लेस्ड अस विथ युअर प्रेझेन्स टुडे म्हणजे साधू संघ सर्व शास्त्र कोय लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय सो आज ही तुमगेल्या आय एम ग्रेटफुल टू यू सो तुमगेल्या आज या प्रेझेन्स आणि रियली वी आर ऑल ब्लेस्ड रियली कसं की आम्ही पुरा जणांक खंय की आमकां अननोईंगली खंय की सुकृत मेळ्ळेलें आसा की वी कुड बी इन युअर प्रेझेन्स टुडे लिसन टू युअर ओवरव्यू वॉट मोर कॅन वी से की राधानाथ स्वामीन वृषभांबूर पवित्र खातीर सांगताना सांगील की तांणी आमगेले सगळे पुरा भक्त समाजा खातीर रत्न म्हणून आमगेले रत्न सगळ्या समाजा खातीर तांणी एक डायमंडा म्हणके म्हणून सो वी आर रियली ब्लेस्ड टुडे दॅट वॉट मोर कॅन वी नो तांणी सनातन गोस्वामी फुल ब्लेसिंग्स तांगेल वयरी आणि तांणी आमगेले सगळे वैष्णव भक्त समाज वर्ल्ड वायड
तांगेल खातीर एक रत्न, एक वज्र तांणी. सो असल पर्सनॅलिटी, असल व्यक्तित्व आज तुम्ही टाइम काढून आमगेल खातीर हे ओवरव्यू सेशन केलें. रियली वी आर ब्लेस्ड प्रभूजी. आम्ही कृतज्ञ आसत तुमगेले, तुम्ही टाइम काढून केलेल्या खातीर. नथिंग मोर टू से. भगवद्गीतान सांगलें म्हणजे आय जस्ट से कंक्लुडिंग रिमार्क्स खातीर तुम्ही पुरा सांगलें की कशी ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काल, कर्म हाजे विशय सांगता ती. अँड ऑल आवर आन्सर्स इन आवर लाईफ आर फाउंड इन दिस. कसं आमकां जिवनात प्रश्न असता, कोण आम्ही आत्मो, खंय असत आम्ही ह्या जगतांत असत, ह्या भौतिक जगतांत असती, कालाचे परमात्मो, काला प्रभावार आम्ही जीवन चलता आसा आणि परमात्मा आमगे लोटतो आसा. तुम्ही त्या पुरा चांग रुपार हे ओवरव्यू कोण दाखयलेलें आसा. सो पुरा जनान ह्या भगवद्गीता at any point of time हे आमगेले बिगिनिंग म्हणून सांगता ऑफ अवर लाईफ लॉंग जर्नी मुखार सुचे. वेदव्यास देवान हे इतले चांग रुपार हे प्लॅनिंग केलेलं आसा. जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, आम्ही सांगतात ना पुरा देवालान तू ऐश्वर्य असता, इज द मोस्ट इंटेलिजंट ऑल्सो. सो एक एक्झाम्पल दिवचे आम्ही पळयता की वेदव्यासान हे 1,00,000 श्लोकाचे महाभारत बरयलें. तांतू राईट इन द सेंटर मध्ये तू भीष्म पर्व आसा, राईट इन द सेंटर. आणि भीष्म पर्वाचे राईट इन द सेंटर भगवद्गीता आसा. आणि भगवद्गीताचे राईट इन द सेंटर द श्लोका इज मध्ये तू मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू माम ए वैश्यसी युक्तेवम आत्मना मत्परायण. So this is right the center shloka of the entire 1,00,000 verses of Mahabharata. So आम्ही पळयता. So similarly with this shloka मनमना भव मद भक्तो, हे भगवद्गीताचे फिलॉसॉफी आमगे लाईफाचे सेंटरांत हाडून आम्ही एक भक्तिमय जीवन करता भाग्य मेळका म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करूया. भक्ती शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लाईफ. वी शुड बी, आवर लाईफ शुड बी अ पार्ट ऑफ भक्ती. तशी म्हणू जाऊ, तशी आशीर्वाद जाऊ का. आणि देवानं भगवद्गीतेन सांगचे आसा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. सो वॉट वी हॅव हर्ड इज ज्ञान. विज्ञान म्हळ्यार प्रॅक्टिकली प्रभुपाद स्वाम्याने सांगचे आशिल्लें, सायन्स क्लासाक गेल्यार तुम्ही बुक्का वाजूचे पुरो. आय थिंक इट्स अ व्हेरी ऍप्ट एक्झाम्पल टू गिव्ह केमिस्ट्री विशयाची. प्रभूजी एक्झाम्पल की केमिस्ट्री कितले तुम्ही बुक कारवाजिल्यार अनलेस यू गो इन द लॅब अँड डू एक्सपेरिमेंट्स युअर नॉलेज इज नॉट कम्प्लीट. सो सिमिलरली आज बिताज कितले ज्ञान मेळ्ळ्यार इफ वी डोंट अप्लाय दिस प्रिन्सिपल्स इन आवर लाईफ वी विल नॉट गेट द फुल बेनिफिट. आणि इट इज अ फिटिंग ट्रिब्यूट की देवान सांगिल्लें आसा सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून, की पुरा सरेंडर करी म्हणून. मात यू मायट क्वेश्चन हाऊ. ते हाऊ आन्सर करचे, कशी करचे खातीर देवान परमात्मानाची ह्या युगांत अवतार घेतलो चैतन्य महाप्रभून दाखोवच्या खातीर की सर्व धर्मान परित्यज्य प्रॅक्टिकली लायफांत कशें करूं. आणि तांणी सांगून दिलेलें आसा की देर इज नो अदर वे, नो अदर वे विंगड खंयचीय वाट ना. हरे कृष्ण महामंत्राचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हाजी शरण घेवन साधू संघान तूं आमगे जीवन व्यतीत करचें आमकां भाग्य दिवका. सो ह्या प्रकारार आमी प्रॅक्टिकली देवा लोटू कनेक्ट जावेत आणि आमगे जीवनाचे कशें यशस्वी जावेत म्हणून. सो प्रभुजी आता आय जस्ट वॉन्ट टू प्रे एट युअर लोटस फीट. विश्वभानू प्रभू तुमगेले प्रार्थना करून घेता की हे एक आउटरीच सुरू केलेलें नाशिल्लें की पुरा आमगेल कोंकणी सारस्वत समाज स्पीकिंग जनाक आमकां हें पावका म्हणून. राधाकुंड प्रभू, मुरलीधर चरण प्रभू, मधु पंडित प्रभू आणि मस्त सांगेल तांगेल टीम मेंबर्स आसा तांगेले इट इज देअर व्हेरी स्ट्रॉंग डिझायर की आमी कोंकणी स्पीकिंग जनाक मस्त जाल तितले पावका. आणि दिस great gift which Prabhupada has given of blessings of Bhagavad Gita आणि हे हरे कृष्ण महामंत्र हे जल तितले जना पावन पुरा जनाक हे हाजे लाभ घेवच तशी आणि तांगेल जीवन सक्सेसफुल जावच तशी म्हणून मागून घेता. सो थँक्यू अगेन विश्वभानू प्रभू. होप तुम्ही आणि मस्त मुखार सकट मस्त सेशन्स आणि आमकां ब्लेस करूं येता. दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग अँड hopefully we'll have your association again. Muralidhar Charan Prabhu, any concluding comments from you? Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. कसलेही चुकेस पण जाले व्हर्च्युअली सेवा करताना आमकां माफी मागून घेता आसा. कसलेही चुकी जावनच कामी करताना उलयतना तुमगेले करताना मग गलचूक झाल्या तर माग क्षम करत. हरे कृष्णा. इतली लायक समज झालं ना, समाधान झालं तुमका. भारी लायक पुरा बांधव आसा. वर्किंग डे जावन हायेस्ट अटेंडन्स आयच्यान आशिल्ले. इतले
40 days अंतु फर्स्ट डे अंतु 55 अटेंडेंस आशिल्ले ताजे नंतर 60-63 क्रॉस केलेले आजीची हायेस्ट अटेंडेंस इतले अंतु आयल तुमगेले आयचे सेशनाक बांधवाला तकून तांकां पूरा तुमगेले अनुग्रह असली म्हण जाल्यार कृष्ण भावना अमृत अंतु प्रभुजी तुम्ही सांगिल वरी बरी विज्ञान मात्र नाही तर प्रॅक्टिकली लाईफ अंगालची तशी अशी अनुग्रह जाव का म्हणाल मागून घेता सर प्रभुजी आणखी तुमगेले असोसिएशन जाव का म्हणून मागता सचामी आणखी तुमगेले असोसिएशन जाव का आणखी मस्त क्लासेस ऐकू का म्हणून मागता सर तुमगेले रिक्वेस्ट करता सच हरे कृष्ण कृष्णा थँक्यू प्रभुजी प्लीज ब्लेस अस आणि एक सेशन आस प्रभुजी आमगेले पार्टी सेशन म्हणून येता फ्रायडे भगवद्गीता क्लोजिंग सेशन आणि वजन जावन नेक्स्ट फ्रायडे उपनिषदाबद्दल उलोवन ते सांगिल्लें जाल्यार हांव तें उरलें न्ही ती म्हगेलें चूक म्हाका कडेर उगड आसतलें कनेक्ट सांगिल्लें तें बरें म्हगेलें I wanted to speak about Ishopanishad also, but now वेळ जात कितकी म्हणून प्रभुजी तक सेपरेटली हांव तुमकां कॉन्टॅक्ट करता आनी वी विल हॅव वन सेशन विथ यू प्रभुजी ईशोपनिषदा विशय प्लीज हरे कृष्ण कोणाकय विंगड कसले प्रश्न आसवा कोणाक प्रश्न आसले ती कोण कीर्तन केलं पहिले भोगम कीर्तन मधुपती गोपीनाथ प्रभूना मधुपती गोपीनाथ प्रभून कीर्तन केलं कीर्तन हा जॉईन झाला तेव्हा कीर्तन चालू भोगम कोणाला प्रश्न असत काय सत्कर्तन तू भारी तृप्ती जावन आशिल्ले सच प्रभुजी थँक यू वेरी मच तुमगेले सेशन आयकून आज व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आम्ही पब्लिश करताची युट्यूबान तुज्या तितलोकी सो दॅट एवरीवन गेट्स दॅट बेनिफिट तुमगेले प्रवचन आयकुचे का भगवद्गीता समरी आयकुचे का आणि मुखार सुन तुमगेले अनुग्रहान ईशोपनिषद म्हाका लेगल कॉन्ट्रिब्युशन आसा कारण ताणी इंग्लिशान तूं एक पण प्रेझेंट केलेले समरी ताजे म्हाका फायदो मेळ्ळो हांव तांकां फक्त संस्कृत श्लोक आनी घाले ताणे पुरा स्लाइड जाणी केलेले ताजी सुद्धा म्हाका मदत जाली श्रीरामा सका जाली ताणे ते समरी म्हाका दिली आनी आय जस्ट क्रॉसिंग द टीज एंड डॉटिंग द आयज केलें हरे कृष्ण that is the humbleness everyone has to learn from you Prabhuji. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav vrind ki jai. Grace Bhagwan Prabhuji ki jai. Shivananda Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्ण आम्ही आता कंक्लूड करूया नरसिंह प्रणामांतू उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा नमस्ते नरसिंहाय जय जगदीश जय जगदीश
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नारायणी जय नारायणी जय हरि जय हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त महाराज की जय सकट बांधवांक धन्यवाद आज इतली तुम्ही इतली एंथुसियास्टिक जावनो सेशनात येवनो पार्टिसिपेट केला लेका भगवद्गीता समरी ऐकायला लेका वर्किंग डे जावन ताई तुम्ही पूरा 1.5 hours प्लस तुम्ही टोटली स्क्रीना मुखार शिलेसी टोटल जावनो तुमगे पूरा देवाल कदेलो मी प्रार्थना करता असा नरसिंह देवाल पतिरी आणि कृष्णा मागून घेता असा आमगेल पूरा लायका कतिरी आणि देव अनुग्रह करो आणि भक्ती मुखार सून वचित शिक्षा हो म्हणून सांगून मागून घेता असा हरे कृष्णा प्रभुजी तुमगेल परमिशन अस म्हणून जाल्यार आयचे सेशन आम्ही वाइंड अप करताची हरे कृष्ण हरे कृष्णा